राष्ट्रीय देवस्थान ट्रस्ट कुचेली म्हापसा गोवा हे कुचेली पुला जवळ साटमबाड ह्या हांगार आसा। हे स्थापना हेची 1932 साला पासून जाली। त्या पर्यंत आमी हांगा खूबशे कार्यक्रम अशे करता, जशे जानेवारी म्हयन्यात जात्रोत्सव, धालोत्सव, जसो शिगमोत्सव, होळी बीन घालतात। श्रावण म्हयन्यात आमी सगळे चारूय सोमार वाजयतात आनी असो भंडारो बीन सगळे घालतात आनी अशे कार्यक्रम खूब करतात। हांगार एक कमिटीची स्थापना आसा, म्हणजे कमिटी जी चलयता हे सगळे मेळून हे गांवकारूच आहा। हांगा ट्रस्ट आहा, ट्रस्ट हे एकूण 150 आनी खूब मेंबर्स आहा ह्या ट्रस्टान। तशें आयज ह्या कमिटी ह्या देवस्थान कमिटीचे आयज एन्युअल जनरल मिटींग आसली, आमसभा आसली। त्या सभेन जे लास्ट गेल्या वर्साचे हिशोब आसलो, जमा खर्चाचो हिशोब मांडलो आनी जे कार्य केल्ले ते नवीन कार्य केल्ले तेजे मांडलेले आयज अहवाल सादर केल्लो आनी नवीन कमिटी सुद्दां निवडून घेतली आनी स्थापना केली नवीन कमिटी। तर ह्या नवीन कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून आमचे व्हडले भाव श्री विठ्ठल नानू नायक हे अध्यक्षपदी तेंची निवडूक जाल्ली आहा आनी दुसरे भाव आमचे आहा नागेश कोरगांवकर हेंचे उपाध्यक्षपदी निवडूक जाली आनी हांव आसा सचिव म्हणून हेची निवडणूक जाली। म्हजें नांव आहा मनोहर मुळगांवकर आनी हे आमचे आहा सुभाष हरमलकर, हे आमचे सल्लागार म्हणून। हे बरे पैकी काम करता म्हणून तेणे ह्या वर्सा जायना, एक तेंच्या वैयक्तीक कारणा खातीर जायना म्हणून ते सल्लागार म्हणून ते आयज आमकां सल्ला दितलो आनी अशें ते निवडणूक तेंची जाल्ली आसा। ही समिती आतां ही निवडणूक जाल्ली आहा ती समिती फुडल्या 3 वर्सां साठी आसा, ती म्हणजे 25 ते 2028 मार्च 28 पर्यंत आसतली। आनी आमी हे जे कार्यक्रम जे जातात जशे जात्रोत्सव आनी ह्या खातीर आमी हे कार्यक्रम लागीं येवन सगळे करतले। आतां पयलो कार्यक्रम जो जावपाचो तो श्रावण म्हयन्याचो श्रावणी सोमार। तरी श्रावणी पयलो सोमार येता 28 जुलय। तरी सगळ्यांनी तुमकां जाता ते येवन हांगार येवन साई सोमार शंकर पुजा आसता, ती शंकर पुजाचो प्रसाद बीन लाभ घेवपाचो, आरती घेवपाचे अशें हांव सगळ्यांक कळवणी करता। हे आनी तुमकां सगळ्यांक आपयता आनी हे धन्यवाद म्हणटा। सो भाई तुमी कितें म्हणूंक सोदता ती आतां न्यू कमिटी जाला तेच्या बद्दल? आमचे राष्ट्रीय देवस्थान ट्रस्ट कुचेली हांगा AGM एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग जाल्ली आहा। 3 वर्सां टर्म कंप्लीट जाल्ले आमचे। आतां न्यू कमिटी सिलेक्ट केल्ली आहा, तेतून आमचे मेंबर आहा अध्यक्ष, मागीर सेक्रेटरी, मागीर खजिनदार, उपखजिनदार आनी अदर्स मेंबर। आतां न्यू कमिटीन पळय काम कशें करपाचें, बाबा न्याय कोणाक भुरग्यांक घेवपाचें आनी न्यू जनरेशन आहा तांकां घेवन फुडें व्हरपाचें काम आनी बरें काम करपाचें, कित्याक देवस्थानाची उदरगत करपाचें हें सांगता, इतलेंच काम करपाचें आनी अशें देवस्थाना कडेन मागता। थँक्यू। तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।